सत्तरीच्या 12 पंचायतींनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या म्हादय पदयात्रेक खर विरोध केला। हे विशीं तांणी उपजिल्लोधिकाऱ्यांक निवेदन दिलां। सत्तरीच्या थळाव्यांक म्हादय विशींची जागृताय करपाक हेर खंयच्याच लोकांची गरज ना अशें स्पश्ट मत ह्या 12 पंचायतीच्या सरपंच आनी पंचांनी मांडलां। आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण आसा जे काल तुमी सगळे जाणा आसतले की काल ठाणे पंचायत मावशी पंचायतीन जे कितें घडलें ते एक्चुअली घडपाक जायनासलें, कित्याक आमचो सगळे पंचायतीचो आक्षेप आसा हेजेर। कित्याक जाणा म्हादय जो इशू आसा हो आमी सगळेच जाणा, आमचे सगळे सत्तरीचे लोक जाणा म्हादय कितें ती। सो म्हादय वाचोवपाक आमचे लिडर सक्षम आसा। सो आमकां खंयच्याच सत्तरी सोडून भायल्या म्हणजे आमचे गोंयचे भायल्या गोंयान जे सत्तरी सोडून जे गोंयान लोक रावतात तेंची आमकां गरज ना आमकां वाट दाखोवपाक। सो त्या खातीर आमी सगळे लोकांक आमी काल विचारलें हेजेर कितें आसा। लोकांनी सांगलें आमकां भायले लोक आमच्या वाठारान नाका। सो त्या खातीर आमी आयज मेमोरंडम टायप करून डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करपाक येयल्ले आसा की आमकां खंयचेच भायले लोक आमकां आमच्या वाठारान नाका। कित्याक जर फाल्यां लोक येयले वाठारान फाल्यां कितें लॉ एंड ऑर्डर हे जावं हाती भायर वचों शकता। सो त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करूंक गेल्ले की तुमी ह्या रॅली किंवा पदयात्रेक परमिशन दिवं नाका। सो हांव सगळ्यांच्या वतीन मागता की डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागता की हे परमिशन दिवपाचें ना। काल जे ठाणे गांवांत जे घडले पळय तेजे उपरांत मागीर ते कोपर्डे मेरेन पावले। खुबश्यो गोश्टी आहा आनी म्हादय विशय हो आमच्या काळजांतलो विशय आनी आमी सगळे जागृत आसा हे गजाल। आनी म्हादय बद्दल आमकां सगळें ज्ञान आसा, बरो अवेरनेस आसा। पूण अशें की सत्तरी भायले येवन आमकां येवन जे गजाली सांगता आनी जे काल जो बोवाळ केलो ठाणे गांवचे अक्षरशः लोक सारके बेजार जाला। म्हणजे काल आमचो रोड ब्लॉक करप जे खुबशे गजाली घडले ते घडपाक जायना गजाली। आनी आमच्या लिडरांचेर आमकां फूल विश्वास आसा की जे म्हादय बद्दल कितें आमकां जो न्याय मेळपाक जाय सगळें मेळटलें आमकां। पूण भायले येवन जे नाका जाल्ले गजाली स्प्रेड करप। पण हांव तर तुमकां प्रत्यक्ष तुमकां सांगूंक सोदता की तुमी जे कोण कोण काल येयल्ले पयलीं तुमच्या गांवांतल्यान स्टार्ट करा। आमी आमच्या गांवांत सक्षम आसा, आमच्या लिडरांचेर आमी विश्वास आसा आमकां आनी आमकां हेजेर हें मेळटलो। आनी तुमी जशें कोण भायले येवन आमकां सत्तरीचे भायले येवन आमकां हे घडपाची कांय गरज ना। आनी काल जे म्हणटाले की मावशे पंचायतीन लोकांनी कोबाटे आडयले म्हणून तशें कांय घडोंक ना। पूण जे रॉंग एलिगेशन जे तेंच्यांनी जे काल जे उलयतना म्हणटाले पळय तशें कांय घडोंक ना। आनी इतलें म्हाका सांगता की सगळ्यांक की आमकां हेजेर आमी सक्षम आसा। आमी आमच्या गांवांत आमी अवेरनेस करपाक आनी आमच्या लिडरांचेर आमकां खूब विश्वास आसा। काल जो इन्सिडंट घडलो आमच्या मावशी आनी जो म्हाका दिसता ठाणे पंचायत क्षेत्रान असो पदयात्रेक लागून इन्सिडंट घडो न्हय, अशे प्रकार घडोंक जायना म्हणून आयज आमी हे लेटर दिल्लेलें आसा डेप्युटी कलेक्टराक की अशे तरेचे वाद जावपाक जायना म्हणून जे कितें आमी म्हादय खातीर करता आमी सक्षम आसा, आमी गांव आमचो सक्षम आसा, आमचे लोक आमचे सक्षम आसा, आमचो आमदार आसा आनी ते आमी सगळे रुलिंगान आसा। जे कितें करणारे ते आमच्या आमदारा मार्फत आमी केल्लेले आसा। आमी ठराव सुद्दां म्हादय संबंधी घेतलेले प्रत्येक पंचायतीन घेतलेलो आसा। आमकां ह्यो गोश्टी सांगपाची गरज ना, आमी सक्षम आसा। जो कितें निर्णय घेतले ते आमच्या गांववाले घेतले आनी आमचे लोक ह्या सत्तरीच्या भागांतले घेतले। इतलेंच हांव तुमकां सांगता। आज आम्ही निर्णय घेतलो सगळ्या पंचायती मार्फत की हांगा जी आता म्हादयची पदयात्रा जातली ती आमकां जावंक नाका। त्याच्या करता आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा की आमच्या पंचायतीत तुम्ही येवपाचें ना। आमी सगळे जाण समर्थ आसा, सक्षम आसा। जो कितें निर्णय घेता तो आमचे MLA घेतले, आमी तेंच्या वांगडा सारखे आसा। आनी तुमी हेका परमिशन दिवपाक जाय न्ही ह्या पदयात्रेक, इतलेंच आमी सांगता। आनी अर्जंट आमी इमर्जन्सी मिटींग घेवन आज आमी कलेक्टरा कडेन हे लेटर दिवपाक आयले।